बरोबर आहे स्पीकर सर. आज पिळारीचे उदक आयिल्लें आसा. लाटंबारचे जो भाग किंवा बिचेलचो त्या वाटेतलो भाग खूप ओलिताच्या सकयल आयिल्लो आसा. हांवें पयलीं म्हणिल्लें की डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून तुम्ही समजा जर अशे प्लॉट जर घेवन जर ऊस लागवड करीत जाल्यार खंय तरी सायजेबल ऊस मेळपाक शकता. आम्ही आजपर्यंत या 1.5 महिने भितर 850 हेक्टर ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्या. तुझी खंय तर तेवटेन आसा जाल्यार तूंय दाखय. एक तर आम्ही जर तर शेतकरी ती रोयना जाल्यार आमी तांकां ऑफर दिवपाक सोदतात दुसरी. पूण ऊस लायतकूच बरो जातकूच मागीर तो कापपाचो प्रॉब्लेम जाता. कापपाक मनीस मेळना. ते आमी अरेंजमेंट करता न्ही. स्पीकर सर, माझे कडेन एक 2-3 सूचना आसतली आणि 2-3 प्रश्न आसतले. संजीवनी साखर कारखान्याक एक कटिंग मशीन हाडिल्लें आसा. आतां म्हणटा आमी 125 टन्स पर डे. तशें पासून केलें जर जायत संपूर्ण हंगामा भितर सादारण ते 12,000 टन हें जातलें हार्वेस्टिंग जातलें किंवा कटिंग जातलें. आमी कितें तरी दुसरे उपाय काडपाक जाय. कारण आमकां जेन्ना पळय ते ऊस मारता आसतना ऊस मारपाक लोक ना म्हणून उज घालतात आणि उज घालतकच संजीवनी तांकां परमिशन दिता की ते आनी कट करपाक बऱ्या पडटात. हातूंत भितर एक गजाल जाता ते यील्ड आसा ते कमी जातात. ताचे बरोबर रिकवरी आसा ती कमी जाता. हे खातीर आमी कटिंग जे मशीन आसा ती बारीक बारीक मशीनां हाडून आमची जी व्हडली मशीन हाडिल्ले कारणान ते व्हडले प्लॉटाचेर वचपाक शकता. बारीक बारीक मेरांनी वयर वचपाक शकना. म्हणून सरकारान कितें 1.5 कोटीचे मशीन इज नॉट वायेबल फॉर टू जस्ट गेट 12,000 कटिंग म्हणून एक हें आसा. दुसरी गजाल आसा आमचे एक सारें प्रश्न विचारात. प्रश्न तेच म्हणटा की आमकां बारीक बारीक मशीनां हाडपा खातीर कितें तरी प्रोविजन सरकारान म्हणजे साखर कारखान्यान करपाक जाय. दुसरी हांव म्हजे 2-3 प्रश्न सांगता. दुसरे एक पयलीं सारें जें आशिल्लें तें 400-500 एक 2-3 लिंक प्रश्न आसात. 500-600 रुपयांनी साऱ्याचे पोते आशिल्ले ते आयज 1200 रुपयांचेर पावला. जमीन कल्टिवेशनाक मेळना. तिसरी गजाल आसा इरिगेशन जे पळय आमी सांग्यार बी आसा न्ही इरिगेशनाची जी पायपलायन आसा त्यो कितलेशेच वर्सांचे पयलींच्यो त्यो फार्माक एक 3 किलोमिटराचेर जावं 5 किलोमिटराचेर जे हें येता न्ही ते वाटेर सगळे झिरपत वता ती मेळना. अश्यो खुबश्यो गजाली आसात जेणे करून हे ऊस लागवडीक खूब तो प्रॉब्लेम येता. तुम्ही तुमचो प्रश्न डायरेक्ट विचारात. हांव म्हणटा की आमच्यो सरकारा कडेन म्हजी मागणी आसा की इरिगेशना खातीर आमी फक्त फायनल प्रॉडक्ट जाता म्हळ्यार पळोवपाक जायना. ताची कारणां मुळावी कारणां पळोवपाक जाय. एक म्हणजे जमीन अवेलेबल करपाक जाय ती सरकाराची जबाबदारी आसा. ना हीच प्रश्न विचार. प्रश्न होच म्हजो की सरकारा कडेन कितें प्रोविजन आसा काय कितें जमीन कशे तरेन शेतकऱ्यांक मेळोवन दिवपाची. दुसरें इरिगेशन फॅसिलिटीज प्रोवायड करपा खातीर कितें तरी प्रोविजन केल्लें काय आसा काय कितें. साऱ्या खातीर सबसिडी ह्या शेतकऱ्यांक पयलींच मेळटा काय कितें. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतां नवीन नवलाईचे दीस थोडेशे कमी जाले. त्यामुळे प्रश्न स्पेसिफीक आसपाचे आवश्यकता. प्रश्न आसा कारखान्याचो. कारखानो एक्सटेन्शन एक्टिविटी म्हणून शेतकऱ्यांक मदत करता. पण जो आमच्या ऑनरेबल मेंबरान प्रश्न विचारला हो एग्रीकल्चराक प्रश्न आहा. आता हांव ऑनरेबल मेंबर आमच्याच तिकेटीचे आयल्यामुळे उत्तर दिता की तांच्यांनी प्रपोजल दिवचे आमकां एग्रीकल्चराक. कारण एग्रीकल्चर आनी इरिगेशन अशे 2 जाणांक प्रश्न विचारले तुवें. नाही इरिगेशन म्हणजे फायनली संजीवनी साखर कारखानो प्रॉफिटान हाडपा खातीर मुळावी कारणां सोदपा खातीर आमकां एग्रीकल्चरा कडेन वळचे पडटले. ते इथेनॉल ते CH3OH काय C2H5OH हो प्रश्न डिफरंट आसा. पूण मुळावी कारणां सोदात. स्पीकर सर, हांव उत्तर ताका दिता. इतलेच एका वाक्यान उत्तर दिता. कारण उलयले स्पीकर सर. नो ही विल बी स्पेसिफिक. त्या प्रश्न कशे रेग्युलेट करपाचे हे म्हाका दिसता तुमची जबाबदारी आहा. ऑनरेबल मेंबराची जबाबदारी न्ही. तांच्यांनी तुमकां पॉयंट आउट करूं येता. हांव एका लायनीन ताका उत्तर इतलेंच दिता की तांच्यांनी हे सगळे मागण्यो ज्यो आसा ती योग्य डिपार्टमेंटा कडेन दवरच्यो. ताचेर कन्सिडर विचार जातलो सारको फेवरेबली. फुडलो प्रश्न श्री विश्वजीत राणे. First, question 2B. Permitted, you ask. Speaker sir, as per the reply given by Honorable Chief. Yeah. I already. Yeah, he called. Replies as per cyclostate. Speaker sir, as per the, I would like to draw the attention of Honorable Chief Minister before asking a question. Is in the last 5 years, we from 15 crores raised the budgetary provisions to 69-70 crores including central component. This year it is 108 crores including central component to the tune of 40 crores, which was actually it has increased to 70 crores. Mechanization, maximum subsidy was given to 75-80%, even for fencing 90%. Reason why I am bringing this to Honorable Chief Minister's knowledge is that initially in the first 2 years, I'm talking of last 5 years, our contribution
for agriculture budgetary provision was only 2%. Got it raised to 4.26% by the government in order to take advantage of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Now, why I am saying this, in spite of doing all these things, we find that in the last 2 years, statistics, if you get, the area under cultivation of paddy has increased by only 250 to 300 acres. Here it is mentioned that this year the paddy cultivation will increase by 1500 to 2000 hectares. My only question to the Honorable Chief Minister is whether the government can give me, based on their discussion, internal discussion, that these 2000 hectares, taluka wise, can you give me a breakup where the area is going to increase? स्पीकर सर, तालुका वायज जाल्यार ताका हांव मागीर डिटेल धाडून दिता. आणि एकूच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकूच सांगूंक सोदतालो की आमी पयलीं सपोर्ट प्रायस दिल्ले स्पीकर सर वॉज 7 rupees above market price, and आता जे दिल्या 17 rupees assured price to the farmers. That means benefit at today's rate, which is approximately I am taking 8 rupees, is around 2 rupees, 2 to 3 you take. So will this give enough incentives for the farmer to take up so much paddy cultivation to achieve this target? And if taluka wise we can be given the information as to what the agriculture department has assumed and where will it grow, and whether this is an annual figure or this is for the next 2-3 years. एन्युअल फिगर कसले सबसिडीचे काय रे ना हे 1500 ते 2000 हेक्टर जे म्हटल्या, and because I am saying my average last 2 years was only around 250 to 300 hectares. म्हणून where will this come from taluka wise, because I have got a point to come to you in the next question. स्पीकर सर, ह्या सरकाराचे हे बरें आसा, हातगुणूय बरो आसा. आमी काजू 90 रुपया डिक्लेअर केलो तेन्ना काजूचो रेट मार्केटान आशिल्लो 60-62 रुपया. डिक्लेअर केलो आनी 2 म्हयन्या भितर काजू जालो 78, 80, 82, 84 करून शेवटी जवळजवळ 85-86 पर्यंत सुद्धा काजू पावलो. त्यामुळे सरकाराक प्रत्यक्ष सबसिडी अमाउंट थोडे दिवचे पडटले. भाताच्या संदर्भात सुद्धा तीच परिस्थिती आल्या. प्रयत्न करूनय तांच्या काळात चड जी वाडले ना पळय ताची 2 कारणां म्हाका दिसती पडटा. एक म्हणजे तांच्यांनी 7 रुपया जे जाहीर केले ते बरे आशिल्ले. इट वॉज अ गुड आयडिया. Based on 2010-11, if you had taken the base price of 2010-11 as correct price for 7 rupees, the gross price would be working to around 15-16 rupees. कारण तेन्ना 9 रुपया 8.5 रुपया हे भाव मेळटाले. दुर्दैवान जालें कितें, पोरू पीक खूब जालें भाताचें आनी त्यामुळे पॅडी कोणूच घेना जालो आनी पॅडीचो रेट 5.5 रुपयाचेर 6 रुपयाचेर आयलो. त्यामुळे जालें कितें, जो फार्मराक 15-16 रुपया मेळटाले ताका 6 रुपया मेळना 713. ते 7 रुपया टायमार मेळूंक जाता आनीक मुद्दो 13 रुपया मेळपाक लागले. म्हणजे ताका एक्चुअली 2 रुपया कमी मेळपाक लागले. त्यामुळे फार्मर वॉज नॉट व्हेरी एन्थुजियास्टीक इन गोईंग अहेड विथ विंटर क्रॉप, म्हणजे इरिगेशनचे जे क्रॉप काडटा खरीफ आनी रब्बी न्हय. हांव सदांच गोवर्नमेंटा मातशें हेवटेन ते रब्बी न्हय, रब्बी पीक जे आसा रबी ते पीक काडपाक शेतकऱ्यांक मातशें आंग काडलें. आतां हांव जो 1,500-2,000 मेळटा ते व्हडलें हांव पराक्रम करिना. 2007-08 जेन्ना फाटलें सरकार आयिल्लें तेन्ना एरिया अंडर प्रोडक्टिविटी वॉज 52,191 हेक्टर्स. पॅडी प्रोडक्शन वॉज 182. एवरेज प्रोडक्टिविटी वॉज 3,497. जेन्ना आमी परत सरकारान आयले 11-12 तेन्ना एरिया हॅज कम डावन टू 47,237, a reduction of 5,000 hectares. Now we are trying to introduce that area which was left fallow during last 5 years only back into the cultivation. Production गेल्या वर्सा 1,83,000 टन झाले. म्हणजे प्रोडक्शन रेट फ्रॉम 3,500 हॅज गॉन टू ऑलमोस्ट अबाउट 3,900. आणि आता आम्ही नवीन कल्टिवेशन हे लायल्या पद्धत चालू केल्या. 100 हेक्टर जमनीन घेवपाचो प्रयत्न जालो श्री म्हणून, जातून भितर सिंगल रॉप लायता 25x25 सेंटीमीटर डिस्टन्साचेर, विच इज कॉस्टिंग लेस अँड गिविंग बेटर यील्ड. पोंडिचेरी तामिळनाडून हो अत्यंत सक्सेसफूल हे केला. पोरू ट्रायल घेतले तर
7,000 ते 8,000 पर हेक्टर प्रोडक्शन आयला, डबल ऑलमोस्ट. सो ती आमी वाडयता क्वॉन्टिटी येवपाक, आनी त्यामुळे म्हाका गॅरंटी आसा विथ 70 वॉट वी आर गिविंग इज 17 रुपीज. So if the market price is 5 rupees, I will give 12 rupees. If the market price is 9 rupees, which is going towards 10 rupees, ओनू पाऊस न पडल्यामुळे ओनू पॅडी 10 रुपयान मार्केट 10-11 रुपयान मार्केटान खपतली. त्यामुळे परत आमच्या हांव लक बरें म्हणटा ते आमकां सबसिडी अमावंट कमी दिवचो पडटलो, बट वी आर प्रिपेर्ड टू गिव इट टू एवरीवन हू कम्स. आनीक हांव गोश्ट आतांच सांगता, वी आर वर्किंग ऑन अ बेसीक प्रिंसिपल दॅट एवरीवन शूड बेनिफीट. देरफॉर फुडल्या वर्सा किंवा ओनूच्या वर्साच्या एंडाक based on cultivated area we will provide subsidies, but that will take some time because we have to be ready for it. Speaker sir, actually the information I could have got separately, but the information which I asked about the beneficiaries, last 3 years if you take the statistics of Department of Agriculture in terms of the support price, beneficiary 90% beneficiaries are the same, and it goes up maximum by 8%, 9%, 10%, it has gone up. My point of asking this question to the Honorable Chief Minister was, in our latest ICR report, it is very clearly mentioned that Goa lacks proper nutrient management. आता गिरी जर गेल्यार Speaker sir, they yield water because department is giving better quality of seeds, but area has not increased in terms of paddy cultivation. My request to Honorable Chief Minister, my question here is, will the Chief Minister, in view of the priority given to agriculture by the government of Goa, ban low-lying areas which the town planning department had said cannot be converted for any other use, low-lying areas less than I think 1.5 or 2 meters depth, those areas, in order to bring these areas under agricultural cultivation and take up soil mapping, which is the need of the hour, because soil mapping will be in a position to give you not only from the water table, but exactly the nutrients available, what crops to take, and accordingly benefit the farmer. And most important, if the government has endeavor to increase the area under paddy cultivation and we have to increase the income coming out of agriculture, then somewhere these low-lying areas, even since you have opened up the regional plan for policy decision, whether low-lying areas will be banned for conversion and this will be exclusively for agriculture. I would like an assurance from the Honorable Chief Minister. Speaker sir, during the current session itself, the government is contemplating to move on legislation to ban sale of agricultural land, ban conversion of agricultural land. So that bill will come in the House, and I request honorable members to support the bill by even allowing some relaxation in number of days it requires, because it's a small bill, but I am of the firm belief that agriculture land should not be converted. We have enough orchid land which can function as for development, but agriculture land sale as well as conversion will be banned for non-agriculturists. Honorable Speaker sir, I would like to draw the attention, Honorable Chief Minister, in order to cover up this area, existing area which is there, we have tried our best. If you travel regularly on the Giri stretch, there are many stretches like this where people are not taking up cultivation. Instead, these low-lying areas are getting cultivated and converted illegally for marble selling and इतर काही गोष्टी तरी जाता. But where the government, if you put a ban and make since you are giving so much money and incentives for farmers, they should be forced to take up agriculture, or they should not be able to convert the land. That's the only way forward for the government to increase the area under agriculture. If you have to achieve 1,500 to 2,000 hectares, which is a very, very ambitious plan of the government, and we all support the view what Honorable Chief Minister said about banning